पेडणेच्या तुये पंचायत वाठारांत लोकांक उदक नाशिल्ल्यान कांय दीस फाटीं तुयेंतल्या लोकांनी पेडणेच्या उदक पुरवण खात्याचेर मोर्चा काडून खात्याचो अभियंतो वाल्सनाक घेराव घातलेलो आनी ताका कांय दिसांची मुजत दिल्ली। तेन्ना ताचे बरोबर पंचायतीचे वांगडी हजर आसले, मात पोट वेंचणुकेक राविल्ले उमेदवार नासले। वेंचणुकेक राविल्ले उमेदवार लोकांचे प्रस्न सुटावे करपा खातीर वावुरतात काय ना हें पळोवपा खातीर तुमच्या GNN चॅनलाच्या पत्रकारान तुये वाठारांत आशिल्ल्या उदकाच्या समस्ये संबंदी तांकां प्रस्न केलो, जाल्यार उमेदवारां कडल्यान कितें उतरां आयलीं पळयात। काँग्रेसीचो उमेदवार बाबी बागकारान सोमारा पेडणेच्या उदक पुरवण खात्यान वचोन कित्याक तुयेंतल्या लोकांक उदक पावना हाची जाप विचारतलो अशें सांगलें। सोमारा हांव तात्काळ थंय वयतलो ज्या डिपार्टमेंटान आनी विचारपूस करतलो बाबा कितें प्रॉब्लेम जाला काय म्हणून, आनी कितें तें आयकून घेवन जे तात्काळ हांव उपाय काडपाचे प्रयत्न करतलो, जेणे करून त्या भागांतल्या लोकांक पाणया शिवाय त्या तळमळटा तांकां पाणी मेळपाक जाय हे म्हजे प्रयत्न आसतले। अपक्ष आमदार जीत आरोलकारान तर उदक आनी रोजगाराच्या विशयाचेर वेंचणूक लढयल्ली। जीत म्हणटा उदक मेळना म्हूण कामगारांक दोश दिवन जावचें ना, तांचे खातीर योग्य नियोजन करून प्रतिनिधींनी सरकारा कडेन हो प्रस्न व्हरोन सुटावो करपाक जाय। जे तुये गांवांत आयज उदकाचो इशू आहा, प्रॉब्लम जो तुये गांवचो आहा, म्हाका दिसता सिरियस मेजर इशू तुये गांवांनूच न्हू की एंटायर मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीन उदकाचो प्रॉब्लम आहा। आतां तुये गांवांत जे फाटल्या दिसांनी बोवाळ जालो उदीकूच येयना म्हणून, म्हाका दिसता खंय ना खंय ते प्लांट जो आहा तुये गांवांत वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट तेचेर खंय तरी स्टाफा विशयी स्टाफांचेर दुर्लक्ष जाल्लो आहा, म्हणजे स्टाफाचेर नजर कोणी दवरूंक ना। जात केर्लसपणां ही चालू आहात, डिपार्टमेंटान थंय लक्ष घालपाची गरज आहा। दुसरें हो प्रॉब्लम आहा तो जेन्ना वॉटर सप्लाय जेन्ना शॉर्टेज आहा तेन्ना उदीक हे बाकीच्या गांवांनी म्हणजे तुये गांवांत स्पेशली तुये गांवांत कशें पावतले, सो तेका लागून म्हाका दिसता हेका 2017 आनी 18 बजेट सँक्शन जाल्लो आहा, 15 MLDचे 30 MLD करपाचे, पूण काय हे गेले 2 वर्सां 17-18 जाले, 2017-2018 जाले, मागीर परत 2018-2019 जाले। तो बजेट जो पास केल्लो त्या प्रोजेक्टा खातीर तो इम्प्लिमेंट जावंक ना, हो तेचेर लक्ष कोणी घालूंक ना। सो 2 वर्सां हे सारके कोणाक काय नोटिसानूच हाडूंक ना आनी कितें तेचेर फुडें नेसेसरी स्टेप्स घेवंक ना। सो ते जाले, पूण म्हाका दिसता तुये गांवांत वयर ऑलरेडी एक टँक आहा, PWD टँक आहा जी डॅमेज आहा आनी तो जागो आहा PWDच्या नांवार। म्हाका जर उदकाचो प्रॉब्लम इतलो मेजर इशू उदकाचो प्रॉब्लम थंय आमी जर लक्ष घालीत, ते उदका जो PWD जागो आहा आनी उदकाची टँक जर ती परत रिकन्स्ट्रक्ट करीत आनी उदकाचे 15 MLD या 30 MLD करून जर उदीक जर थंय ते टँक जे जर बांदलो आनी तेचेर जर सप्लाय थंय केली जाल्यार डेफिनेटली तुये गांवचो एंटायर इशू आहा तो प्रॉब्लम सॉल्व जातलो। आमी ऑफिसरांक कितले ब्लेम केले थंयसर वचोन ते कांय उपयोग जावचो ना, आमकां इनिशिएटीव आमकां घेवपाक जाय। आमी भाजपाचो उमेदवार दयानंद सोपटे आनी गोंय सुरक्षा मंचाच्या उमेदवाराक तुयेच्या लोकांक आशिल्ल्या उदकाच्या प्रस्नाचेर मेळपाचो प्रयत्न केलो, मात ते मेळोंक ना।